मांडवी आणि जुवारी न्हंयतल्यान कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाकडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या। रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने घेवपा खातीर फुडल्या 30 दिसांत ऑनलायन अर्ज करपाची सुचोवणी खण खात्याक दिल्या। गोंय राज्याच्या मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान फायनली रेंव काडपाक परमिशन दिली। मांडवी आणि जुवारी ह्या न्हंयसून कायदेशीररित्या रेंव काडपाक मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्लेली आसा। आणि हालींच काडलेल्या एडवर्टिजमेंटान त्यांनी अशें म्हटलेलें आहा की जांकां ह्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयसून रेंव काडपाची आहा तांच्यांनी फुडल्या 30 दिसां भितून ऑनलायन फॉर्म भरपाची गरज आसा। आणि ही एडवर्टायजमेंट गोंय सरकारान आउट केल्लेली आसा। येता त्या 30 दिसां भितून जो कोण रेंव काडटलो मांडवी आणि जुवारी न्हंयसून तेका ऑनलायन पद्दतीन फॉर्म भरचो पडटलो आणि तो फॉर्म भरल्या उपरांत कायदेशीररित्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयसून तो रेंव काडूं शकता। तर ही एडवर्टिजमेंट जी आसा ती सरकारान आउट केल्लेली आसा। तेन्ना गोवा राज्याच्या मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलार वचून ऑनलायन फॉर्म येता त्या 30 दिसांक भरचो आणि कायदेशीर रेंव काडपाची प्रक्रिया आसा ती पूर्ण करची। अश्यो नवीन अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।